नमस्कार, हांव विश्वनाथ आणि गोंयान सद्या आमी जर पळयत जाल्यार राजकीय घडामोडी ह्यो मोठ्या प्रमाणान काय फाटले 2-3 दीस घडलेल्यो दिसता। सगळ्यान पयली सुरवात जी जाली ती विश्वजीत राणे आरोग्य मंत्री हांच्यांनी दिल्ली वचून अमित शाह हांची भेट घेतली। अमित शाह हांच्या वांगडा भेटीचे जे फोटो आहा ते सोशल मिडियाचेर विश्वजीत राणे हांणी घातले आनी तेतून तांच्यांनी मेन्शन केल्लें की गोंयच्या वेगवेगळ्या विशयांचेर आपूण अमित शाह हांचे कडेन भासाभास केली। सो ती एक राजकीय भेट जाल्या उपरांत रोखडीच मागीर आनी एक बातमी आयली ती म्हणजे काँग्रेसचे राहुल गांधी हे गोंयान येतात आणि हो तांचो दौरो हो प्रायवेट आसतलो म्हणजे खाजगी दौऱ्याचेर ते येयल्ले। आतां काल राहुल गांधी खाजगी दौऱ्याचेर गोंयान दाखल जाले आनी आयज सकाळीं ते परत भायर सरले गोंयच्यान वचपाक। काल राहुल गांधी जे गोंयान आयले तांच्यांनी गोंयचे जे तेंचे आमदार आसात काँग्रेसीचे 3 आमदार त्या भायर गोंयचे काँग्रेस प्रभारी मणिकम टागोर आणि गोंयचे प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकर हांच्या वांगडा तांच्यांनी बसका घेतली आणि बाकी कोणाक ते मेळूंक ना कारण हो तेंचो प्रायवेट दौरो आशिल्लो। आतां ह्या भेटीन आमदार प्रदेशाध्यक्ष आणि प्रभारी हांच्या वांगडा जी राहुल गांधी हांच्यांनी बसका घेतली तेंच्या वांगडा कांय वेळा खातीर चर्चा केली। हेतून जायते वेगवेगळे विशय राजकीय चर्चेक आयले जसो की लोकसभा वेंचणूक जी आहा ती आतां लागीं येयल्ली आसा आनी ह्या पार्श्वभुमीचेर काँग्रेस पक्षा तर्फे लोकसभेचे उमेदवार जे आहा ते बेगिनात बेगीन पक्षान जाहीर करचे अशा तरेची मागणी सगळ्या आमदारांनी राहुल गांधी हांच्या कडेन केली। त्या उपरांत गोंयान पक्ष वाडी खातीर किंवा पक्ष परत उबो करपा खातीर पक्ष बिल्ड करपा खातीर राहुल गांधीनूय काय सूचना ह्यो काँग्रेसच्या आमदारांक दिल्ल्यो आसात। प्रदेशाध्यक्ष पाटकर आणि प्रभारी मणिकम टागोर हांकांय तांच्यांनी काय ज्यो आसात त्यो काय सल्ले दिल्यात। ती राजकीय चर्चा जाली की सद्या राजकीय सिनारियो गोंयान कितें आसा हाजी सगळो जो आढावो आसा तो राहुल गांधी हांच्यांनी काँग्रेस आमदार त्या प्रमाणे प्रभारी मणिकम टागोर प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकर हांच्या वांगडा उलोवन घेतलो। सो एकंदर कालची जी राहुल गांधी हांची जी बसका आसली ह्या बसकेन मेन मुद्दो जो चर्चेक आयलो किंवा जो मुद्दो राहुल गांधी हांच्या फुड्यान मांडलो गेलो तो म्हणजे लोकसभे खातीर बेगिनातल्या बेगीन काँग्रेसीन उमेदवार जे आहा ते जाहीर करचे अशी मागणी काँग्रेसच्या आमदारांक कडल्यान ही राहुल गांधी हांकां तांच्यांनी केल्ली आसा। त्या उपरांत राहुल गांधी हांच्यांनी म्हापशां सुद्दां वचून एक सामाजीक कार्यकर्ते आसा तांकां ते मेळ्ळे, तेंच्या घरानूय कांय वेळ ते रावले, तेंच्या वांगडा भासाभास केली आनी आयज राहुल गांधी जे आसा ते परते गोंयच्यान भायर सरलेले आसात। अमित शाह आणि विश्वजीत राणे हांची भेट त्या उपरांत राहुल गांधी हांचो गोंय दौरो म्हणण्यापेक्षा तेंची ती प्रायवेट दौरो आसलो आणि थोड्याच वेळा खातीर आसलो। एक राती ते रावले आनी दुसरे दिसा ते गेले। त्या उपरांत तिसरी एक मोठी बातमी येयल्ली ती आसा ती म्हणजे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हे दिल्ली गेल्ले आसात आणि भाजपच्या सगळ्या वरिश्ठ फुडाऱ्यांक प्रमोद सावंत हे दिल्ली मेळटले। अमित शाह आसत किंवा बाकीचे नितीन गडकरींची सुद्दां ते भेट घेवपाक शकतात आणि नव्यानूच तेंच्यांनी सोपूतविधी घेतला राज्यसभा खासदार म्हणून गोंयचे भाजप प्रदेशाध्यक्ष जे अजून आसात ते सदानंद शेट तानावडे हांकां सुद्दां प्रमोद सावंत हे दिल्ली मेळटले। तर गोंयच्यान दिल्ली वचपी लिडर आणि दिल्लीच्यान राहुल गांधी हे गोंयान येयल्ले। सो ह्या 1-2-3 दिसां खातीर फाटले 1-2-3 दीस आनी आयज परत मुख्यमंत्री दिल्लीक गेल्यात तेका लागून गोंयचे लिडर दिल्ली वचप, दिल्लीचे लिडर गोंयान येवप अशा तरेच्यो राजकीय घडामोडी गोंयान घडलेल्यो आसात। आमी जर पळयत जाल्यार विश्वजीत राणे हे दिल्ली वचून आयल्या उपरांत रोखडेच आतां मुख्यमंत्री सुद्दां दिल्ली गेले, त्यामुळे खंय तरी एक चढावड आमकां परती दिश्टी पडटा की विश्वजीत राणे दिल्ली वचून येयल्या उपरांत मुख्यमंत्री परत दिल्ली वचप हें आतां फर्स्ट टायम जावंक ना। तर हेच्या पयलीं अशें जालां की विश्वजीत गेले आनी रोखडोच मागीर CM सुद्दां दिल्ली वचून तांच्यांनी भाजपच्या वरिश्ठ फुडाऱ्यां वांगडा बसका घेतल्या किंवा तेंकां ते मेळ्ळ्या। एका वटेन गोंयान विधानसभा अधिवेशन पावसाळी सुरू आसा आणि आतां ते निमण्या पावण्यार येयल्ले आसा। 10 तारखेक शेवटचो दीस आसा आणि अशा ह्या विधानसभा अधिवेशन चालू आसतना गोंयचे लिडर दिल्ली वयतात आणि राहुल गांधी सारको एक नेतो राष्ट्रीय स्तरा वयलो जो गोंयान येयलो खाजगी दौऱ्याचेर पूण तेचीय हांगा गोंयान तेंच्या पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यां कडेन म्हणजे प्रदेशाध्यक्ष आसतले किंवा प्रभारी आसतले आणि आमदार हेंच्या वांगडा राजकीय चर्चा ही जाल्ली आसा।